जेनिटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 13 ऑक्टोबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या। ह्या जामीन अर्जा संदर्भात कोर्टान रामा काणकोणकाराक नोटीस धाडून सरकारी वा खाजगी वकिला वरवीं आपली बाजू मांडपाक सांगल्या। तशेंच रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान 8 दुबावितांची न्यायालयीन बंदखण आनीक 9 दिसांनी वाडयल्या। फुडली सुनावणी 18 तारखेर जातली। फाटल्याच म्हयन्यान आमी पळयल्लो रामाचेर जीव घेवपा सारको हल्लो जाल्लो आनी ताचे एक्यूज जे आशिल्ले ते पुलिसांनी तांकां ते एक्यूजांक 8 जे एक्यूज आसा तांकां धरलेले। ताचे उपरांत तांकां पुलीस कस्टडी जाल्ली। तेच उपरांत मागीर तांकां ज्युडिशियल कस्टडी सुद्दां 14 दिसांची जाल्लेली आनी ताची सुनावणी जी आसा ती आयज आशिल्ली आनी तांकां आयज हांगासर हाडून तांकां प्रेजेंट सुद्दां केले। जाल्यार फुडली जी म्हणजे सुनावणी आसा ती म्हटल्यार 18 ऑक्टोबराक आसा, कारण म्हटल्यार तांकां 9 दिसांची ही फुडली जी ज्युडिशियल कस्टडी आसा ती वाडयलेली आसा। आनी तेच बरोबर जर आमी पळयलें जाल्यार हातूंतलो 8वो जो एक्यूज आसा जेनिटो कार्दोजो आसा ताणी आपल्या बेली खातीर सुद्दां अप्लाय केलेले। जाल्यार आयज ताची सुनावणी आशिल्ली आनी कोर्टान रामा काणकोणकाराक एक नोटीस काडल्या, ती म्हटल्यार तेणी स्वताचो पर्सनल लॉयर जो आसा तो अपॉइंट करचो, ना जाल्यार सरकाराचो अपॉइंट करचो अशी ताका सांगलां। आनी हाची सुनावणी जी आसा नोटीस काडल्या उपरांत एक म्हणजे सोमारा हाची नोटीस काडलेली जी आसा ताची सुनावणी सोमारा दवरल्या। जाल्यार पळोवचें पडटलें की रामा आतां आपलो पर्सनल जो आसा तो लॉयर हाडटा काय म्हणजे पीपी म्हणजे सरकाराचो जो लॉयर आसा तो घेताचो। 2009 वर्सा शिरदोना संतोष कालेल आणि फ्रांसिस मान्युएल डिसोजा उर्फ मिरांड हांच्या खून प्रकरणात दोषी थारायल्ल्या जेनिटो कार्दोजोक 3 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली। हे शिक्षेक जेनिटोन उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले, पूण उच्च न्यायालयान जेनिटोक थाकाय दिनासतना ताची शिक्षा कायम दवरली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।